तांबडी फुलां बरी तांबडी बेस्ट दिसता सकाळची. माझं नाव श्रीराम साळगांवकर, पार्सेचे शेतकरी. आणि म्हाका अशी तळमळ दिसता की पार्शे गांवांत वर्साच्या वर्सा आमी शेत करतो, अवनुपूण करपाची इच्छा आहा. आनी म्हाका तळमळ आहा की ही शेती बेगीन जावपाची, जेणे करून पोरू आमचं काय जाला लेट शेती जाली आनी पावस इलो आनी ती आमकां भात पिकलेला भात लुवांक गावंक ना, कित्याक तर हार्वेस्टर बी वचना, म्हणून खूब मोठी समस्या जाली. म्हणून मी आमच्या पार्शे गांवांतल्या लोकांक जागोवंक सोदताय की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन शेतान देवान ही कामां करपाची, जेणे करून फुडें आमकां मे म्हयन्यांत मेरेन रावपाची गरज ना, तर मार्चानच आमकां हार्वेस्टिंग करपाची ह्या जावपाची. कित्याक आतां जर केलें जाल्यार आमी मार्चाच्या एंडिंगाक हार्वेस्टिंग करूंक शकतो, जाल्यार मगे ते फुडें गेले काय मगे ते प्रॉब्लेम जाता. तरी ही कितली शेती हा वांयगण शेती अंदाज माझ्या एक म्हणजे मी ती 30 लाख सुमार स्क्वेअर मीटर शेती आहे. 30 आणि लाख. कितले शेतकरी टोटल आसूंक शकता ह्या शेताचेर अवलंबून? अशें आता कोण शेतार अवलंबून ना, 150-200 शेतकरी. म्हणजे कशें शेतार अशें अवलंबून ना, फक्त हे सायड बिझनेस म्हणून करूंक सोदता, पूण तशें शेती जायना ना. आणि हेचेर म्हाका दिसता कमीत ते 500 शेतकार आहा, म्हणजे खाजन गुंडो ते डायरेक्ट चावदेवाडाचे एंडिंगा. आणि सरकारकडून काय योजना मेळता तुमकां शेती खातीर? ट्रॅक्टर मिटर दितात पयशे भरले का, आणि मार्गदर्शनय गावता. म्हणून सरकाराकसून आनी आमदारानय आमकां खूब सहकार्य केलां. पोरूं बी वाटला आनी सारा दिला. मी मातशें आमदाराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, सारे वाडचे पेक्षा शेताची नांगरणे खातीर कांय आमकां योगदान दिवपाचें, जेणे करून नांगरल्या उपरांत शेत बरें जातलें. पूण लोक काय करीत बी घेतला, सारा घेतला काय तेचो दुरुपयोग करता. म्हणून मी आमदाराक एक रिक्वेस्ट करताय की त्यांनी आमकां शेती खातीर कांय नांगरणे खातीर, म्हणजे शेत नांगरल्या उपरांत कोणय लावंक शकता, तर आमकां ती ह्या करपाची की कांय मदत करपाची, नाल्यार आपल्या हितून जाता तशें. आता भाजप सरकार आहा सत्तेर, आणि भाजप भारतीय जनता पार्टीचो एक किसान मोर्चा म्हणून एक कमिटी आहा. ती किसान मोर्चाची कमिटी नेमकी कितें करता? आता किसान मोर्चा कमिटीन म्हाकाय सदस्य केल्लो. तूं सदस्य आहा? मी सदस्य केल्लो, पूण म्हाका ती कमिटीन मी अजून थंय म्हणजे सारको म्हाका अशें कमिटीची आमची एकदां मिटींग जावंक ना. ती मिटींग घेवपाची मी ते मधू सातार्डेकराक सांगलेलो की बाबा आमची मिटींग घेवया, तो हय म्हणून सांगता. पूण कसं आहा, शेताचं काम म्हटल्यार तर सारकें त्या टायमार जावंक जाय. आतां आनीक म्हयनोभर फुडें गेले जाल्यार आनीक परत त्रास जातले न्हू. इवन मी पार्से गांवच्या सरपंचाक सुद्दां एक लेटर केल्लें की एक आमचो मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी दिनेश हरमलकर म्हणून त्यांनी हाडून दिल्लें की तुमचे मॉडर्नायज म्हणजे शेती आधुनीक करपाची आहा, मशिनान लावपाची आहा, कोणाक ट्रॅक्टर जायो जाल्यार तो मिटींग आफय म्हणून सरपंचाक सांगलेली. पूण सरपंच म्हणटा काय आयज म्हाका भाऊ बीज आहा, फाल्यां म्हणटा म्हाका पणजे मिटींग आहा, पूण आयज 13 तारखेक कसलीच मिटींग ना. म्हणजे सरपंच जाणाजान दुर्लक्ष करता ह्या गोष्टीचेर. पाणी पावला सकयलोय पाणी पावता आनी हे हेटीनय पावतलो. पाणयाचो सोत्र बघा आता आहा न्हू, तो बांदून तो नांगरूंक गावतालो, नाल्यार मागीर नांगरतना ट्रॅक्टर मीच चलना. तीच बघा न्हू कितका ते फुडें हसाणो मिसाणो घालूंक गावतलो. म्हणजे माझा कॉन्सेप्ट कसो आहा, सबंद करपाची आणि ज्या जाग्यार काय भाजीपालो लावपाचो वानर खातात ते मदीं काय येवचें ना न्हू, आणि 4 मनीस राखांक दवरपाचे.